बागीबोन जाकोबाची चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, तुमचे मदें शाणो आनी सोमजी कोण आसा? ताणें आपले बरे चालीन मुणगे बोलेपणान आनी जाणवायेच्या कोरन्यान वरवीं आपूण तसलो म्हूण दाखोवचें. तुमच्या काळजांत निर्दुकायेची कोडसाण वो स्वार्थी आशा आसा जाल्यार तुमची वडवी करूं नाकात आनी सोत ते फोटींनी लिपोवन दवरूं नाकात. असली जाणवाय वयर थावन येना. ती संवसारांतली, मनशा सोयंबाची आनी देवचाराची. जंय निर्दुकाय आनी आपस्वाद आसात थंय दुस्पट आनी सगळे तरेचे वायट आसा. वयर थावन येता ती जाणवाय पयले सुवातेर निर्मळ, त्या भायर शांत, माणसुगेची आनी बोली, काकलुतीन भरलोली आनी बरीं फळां दिता तसली. ती तोंड पळयवून कामां करिना, दोंगेपणूय करिना. शांती करपी शांती करूंक वावुरतना प्रमाणीकपणाचें बी ओंपतात. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची सोमूट सोर बवरी, जिवाची गोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणट्याची जाणवाय. जबाब: सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजळ, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब: सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सर्वेस्पराची निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब: सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां म्हज्या काळजाची चिंतना, ताका मानू सर्वेस्परा. म्हज्या खोडपा म्हज्या तारोका. जबाब: सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आमचे स्वाम जेजू क्रिस्तान मोन्नाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना पोरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण परजोड लायलें. सर्वेस्पराक जय. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुआंव घेवन येरासिसा लागीं आयलो तेन्ना ताचे भोंवतणी लोकांची व्हड उरपोज एकटोलोली. ती आनी धर्मशास्त्री ताचे कोडे भासाभास करताले ते ताणें देखले. आनी जेजूक पळयना फुडें सगलो लोक अजाप जावन थोटाकलो आनी ताका नोमान करूंक धांवून आयलो. आनी ताणें ताचे कोडे विचारलें, तुमचे भितर कितल्या विशीं विवाद जातलो? परतीपालून लोकांतल्या एकल्यान म्हणलें, गुरुजी, म्हूण कोण देंवचार बसलोल्या म्हज्या पुताक तुजे सुरशीं हांवें हाडला. तो ताका धरता तितले फावटी ताका दोरनीर उडयता आनी तो तोंडांतल्यान फेणो काडटा, दांत किर्लाता आनी तान जाता. आनी ताका काडून उडयत म्हूण हांव तुज्या शिसा लागीं सांगलां, पूण ताच्यान नजो जालें. ताणें परतीपालून म्हणलें, ये अविस्वासी संस्थे, आनी कितलो म्हूण वेळ तुमचे बरोबर हांवें आसचें, आनी कितलो म्हूण वेळ हांवें तुमकां सोंसचें. ताका म्हजी सुरशीं हाडात. आनी ताणें ताका हाडलो. आनी जेजूक देखोना फुडें देंवचारान ताका कुबडायलो आनी तो दोरनीर पडून तोंडांतल्यान फेणो काडून आडवो उदारो
लोळटालो. आनी जेजून ताच्या बापाक विचारलें, ताका केन्ना सान अशें जावं येता? ताणें जाप दिली, भुरगो सान आनी ताचो नाश करूंक बोगोर बोगोर उज्यांत आनी उदकांकूय ताका उडयता. पूण तुज्यान कितें जाता जाल्यार आमचे चुरचुरे धरून आमकां पाव. पूण जेजून ताका सांगलें, तुज्यान जाता जाल्यार भावाट दोरतल्यांचें सगळें जाता. रोखडोच चेड्याच्या बापायन दुकां गळून व्हडल्यान म्हणलें, भावाट दवरता म्हज्या उण्या भावाटाक आदार दी. आपणाशी लोटोन येतालो लोक पळोवन जेजून मेल्या आत्म्याक अशें म्हणून बेडकायलो, ए बेऱ्या मुन्या आत्म्या, हांव तुका फरमायतां, ताचे वेलो भायर सर आनी हे फुडें ताचेर ये नाका. बोब मारून आनी बारी ताका हुबडावन तो ताचे वेलो गेलो आनी तो चेडो इतलो मेळो कसो जालो की सोबार जाणांनी म्हणलें तो मेलो. पूण जेजून ताच्या हाताक धरून ताका उखयलो आनी उठायलो. तो उठलो. घरा वेतूच ताचे सिसांनी ओगेच येवन ताचे लागीं विचारलें, ताका काडूंक आमचे लागीं कित्याक जालें ना? ताणें तांकां सांगलें, मागण्या बगोर असली जात खंयचेच भाशेन काडूंक उडोवंक जायना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें, वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, जाणवाय निर्मळ, शांत, दुलोभ आनी पोली. आमी आमच्या राजकी, सरकारी वा हेर फुडाऱ्यांच्या सोमातींनी पळयलां, जेन्ना तो येतात लोक जायतो एकवटता. ह्या लोकांक ट्रान्सपोर्ट दिवन आपल्या गाड्यांनी पावयतात. अशे एकठांयिल्ले आसतात म्हणटूच बसका सोंपतूच लोक नाच जाता आनी आपल्या घरा वेता. पूण जेजूक पळयना फुडें लोक उरपुंजींनी एकठांय जातालो आनी नोमान करूंक धांवून येतालो आनी शिसांक कडो नासतना पुरयान जेजूच्या पाटल्यान बेतालो, कित्याक जेजू कडल्यान लोकांक जाणवाय मेळटाली आनी हे वरवीं ती दुडोब आनी शांत काळजाची जाताली. जाकोब आपले चिटींत पासून खरें जाणवेचें गीत गावन पोरचेन कशे तरेन जेजूक अणभवूंक आनी परगटूंक जाता हाचेर लक्ष घालता. आयच्या शुभ वर्तमान आमकां सांगता, देंवचार बसलोल्या भुरग्याक जेजू बरो करता. आमच्यान कित्याक समाजान बरें करूंक जायना काय? वा आमच्या समुदायांनी बरेंपण कित्याक हाडूंक जायना काय? आमकांच विचार करुया. जेजूक आमी चिटकुनात जाल्यार जेजू आमचें मोदें हाजीर करूंक वा बरें करूंक भोव अवघड. मागण्यांक वेळ दिवन आनी पिडेवंतांक भेट दिवन इल्लो वेळ तांच्या सांगाता रावन जेजूची जाणवाय वांटून रूपकार आमच्या जावं येता. गोजेवंतांक आदाराची जावया आनी मेळटात तितले भाव भयणांक आनी वॉट्सॅपाचेर संदेश धाडटात तेन्ना बरें उतर दिवया, जाणवाय शिंपडावया. मागणें, तुजो जिवो रूपकार जावंक आमी जाणवायेन वाडूंक आमचेशी तूं राव जेजू.